नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालयाच्या मुद्द्यावयल्यान तापली मयेची ग्रामसभा. मये गांवांत हे कॉलेज नाकाच म्हणून एकमतान थाराव केलो पास. हळदोणा, रामतेळे आणि साईनगर वाठारांतली बेकायदेशीर घरां उडयतले मोडून हळदोण कोमनीदादीचो अध्यक्ष मेल्विन फर्नांडिसाची म्हायती. पणजे मार्केटाची सामकीच जाल्या अवतिकाय. नदर वचत थंय पान तंबाखू खावन मारल्यात पिचकाऱ्यो. पार्किंग लॉटात पडल्यात मुताच्यो घाणी. फाटल्या 30 वर्सां सावन मडगांवचे मार्केट दाम भरोशे. उजो वा हेर आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षेचे कसलीच ना उपाय येवजण. सरकारान उपाय येवजण करची म्हणून मार्केटांतल्या दुकान धनियांची मागणी. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार भाटल्यान फुटली उदकाची पायपलायन. सकल वाठारांतल्या घरांनी भरलें उदक. लोकांचे हाल. बेगोबेग दुरुस्तीची थळाव्यांची मागणी. आणि भारताच्या चलयांनी सेगीत दुसरे फावट जिखलो अंडर-19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. दक्षिण आफ्रिकेक 9 विकेटींनी हारायत. ट्रॉफीचेर कोल्लें नांव. आता पळयात खबरो विस्तारान. आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालयाच्या मुद्द्यावयल्यान तिडकल्ले मयेचे लोक आता संघटीत जाल्यात. ह्या प्रकल्पावयल्यान मये वायगिणीची आयतारा जाली ग्रामसभा खतखतली. मये गांवांत हे कॉलेज नाकाच अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेवन नियोजित कॉलेज प्रकल्पा आड एकमतान थाराव पास केलो. सुमार 2 लाख चौखण मीटर सुवातीत जावपी हे कॉलेजीक लागून गांवचे संस्कृतीचेर परिणाम जातलो असो भंय मयेकारां मदीं पातळ्ळा. सरपंच कृष्णा चोडणकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेच्या सुरवेकूच मुखेल करून कायदो कॉलेजीचो प्रश्न तापलो. ह्या प्रश्नावयल्यान मदींच ग्रामसभेत गडबड आनी गोंधळ जालो. थळाव्यांनी आक्रमक भूमिका घेत ग्रामसभेत बोवाळ घालीत प्रकल्पाक खर विरोध केलो. पंचायत मंडळाचेर प्रश्नाचो शिवर केलो. मये गांवांत लॉ कॉलेज नाकाच असो थाराव एकामतान पास केलो. सरपंचा सयत हजर आशिल्ल्या पंच वांगड्यांनी लोकांच्या निर्णयाक तेंको दिलो. एक हायर एज्युकेशनाचे एक लेटर येला की ह्या 4 सर्वे नंबरान इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज जाता तेन्ना तितून कितें आसा कितें ना पळय ते पळोवचें तुमी आनी आमकां कळोवचें. आनी तशेंच एक लँड सर्वेचो एक लेटर येला की आमकां सर्वे करपाक तुमी हेल्प करची. त्या हितून एक कॉलेज जाता. तेच्या उपरांत आमी परत स्वतः कॉन्टॅक्ट केलो. तेन्ना सांगलें की हो प्रस्ताव आहा पळय तो आजून डायरेक्टरान मान्य करूंक ना. कित्याक तेंच्यांनी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेजीच्या डायरेक्टरान तांकां एक प्रपोजल दिल्लें गोवा गव्हर्मेंटाक आनी ते तेंच्यांनी हांगर मांडलें. तेंचे पळोवन हांगर करता म्हणलें. परत तेंच्यांनी तांकां सविस्तर हे दिलें सर्वे नंबर आनी प्लॅन दिलो आनी तेन्ना तेंच्यांनी आजून तेंचे डिसिजन दिवंक ना की खरें थंयसरूच जातलो काय आनी खंय जातलो तो. वाळगिणी ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी एज अ पर्सनल आनी एक दोग तीग जाणी हांगासर आमी एप्लिकेशन घातलेलें जें आमकां आयकूंक येयलें त्या बद्दल. सरकार खंय 67, 68, 69 आनी 72 ही जी सर्वे नंबर जी आमच्या मये गांवकराडे हितून जास्त लागता पळय एप्रोक्सिमेट 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर ही खंय ती एक्वायर करून कितें तरी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणून हांगा हाडपाचें आसा. हे सगळें जें प्रकरण आसा पळय कोण तरी हायल्यावर बांदता थंयसर आनी सांगता की अमूक कडेन हें येतलें आनी पंचायत ग्रामस्थांक कांय कॉन्फिडन्सान घेवपाक विश्वासान ना घेता तकलें हालयतात आनी येता. पूण हें कितपत खरें आसा आनी कितें बरें तें त्या खातीर आमी आयज मुद्दाम एप्लिकेशन घातलेलें आसा. आनी सगळ्या लोकांनी हांगासर हें जाल्लेलें आसा, थरलेलें आसा की आमकां हो इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणटा तो आमकां ह्या गांवांत नाका.
आसा की हांगासरूच आमच्या गांवांत एक इंटरनॅशनल लॉ युनिवर्सिटी जावपाचो एक सरकारचो प्रपोजल आसा. विशय कसो आसा की 2014 मयांक प्रोटेक्शन मेळचें आनी मयेच्या गांवांक त्यांच्या वांगडा असली ती जमीन आसा किंवा घरां आसा ही त्यांच्या मालकीची जावची. ताका लागून तेन्नाचे जे दिवंगत मुख्यमंत्री आसा माननीय मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी एक कायदो तयार केलो आनी एक तो बरो कायदो आसलो की जेणे करून मयेचे लोक त्यांच्या बरोबर सदीत आसलेले आनी मयेच्या लोकांक कितें तरी प्रोटेक्शन मेळचें ह्या हेतून तेंच्यांनी तो कायदो केलो. पूण तेच्या उपरांत जे पद्दतीन जी दिरंगाई जाता ऑफिसर म्हणा किंवा आनीक कोण जे शुक्राचार्य मदीं आसा ताका लागून हो फुडें फुडें वचत आसा. आनी आतां एक नवीन कितें तरी कॉन्सेप्ट येयल्लो आसा की लिजींग ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम माय विलेज. प्रॉपर्टी लीज करप आतां जाला विशय कसो. हो जो कायदो केल्लो 2014चो हो आमकां आशिर्वाद हो आमकां शाप हो मयाच्या लोकांक प्रश्न पडपाक लागलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हळडणा वाठारांत जायत्या सुवातींनी बेकायदेशीरपणान अतिक्रमणां करून दवरल्यात. रामतळे साईनगर वाठारांत कोमनीदाद सुवातेत आशिल्लीं 60 बेकायदेशीर घरां मोडून उडयतले अशें हळडणा कोमनीदादीचो अध्यक्ष मेल्विन फर्नांडीस हांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय करतले अशेंय ताणें सांगलें. आमचे कोमनीदादीन दाखोवन दिलें दॅट वी हॅव युनिटी. हाव वॉट गांवकार्स वॉन्ट इट वील हॅपन. आतां एक हांवें प्रॉमीस केल्या आनी केल्ली. whether I become president and I don't become president, whether they elect me or they don't elect me, one thing I will do, I will demolish all the illegal houses which are in Komunidad land. This is the promise to the Gaonkars I had given it. Today I am telling the media, whichever the house is standing, how much ever the old the house is, it will be demolished as per the law, as per the Supreme Court order. There are two places I will clarify: Sainagar, Ramtole. Both the places, both the properties of Komunidad without any NOC. कोणेच NOC दिवंक ना तांकां, कांयच बरोवन ना. So I don't think so that will be standing. Total how many houses are there? More or less 60. More or less 60. So all will be demolished? Yes. If I have demolished one, I have to demolish everybody. सामकी चवथिकाय जाल्या. मार्केटाच्या वंटींचेर फामाद कार्टुनिस्ट पद्मभूषण मारियो मिरांडाची चित्रां काडल्यात. मारियो मिरांडाची ही चित्रां मार्केट संकुलाची सोबीतकाय आनीकूच वाडयतात. पूण ह्या चित्रांच्या सकयल नदर वचत थंय पान तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. ते भायर मार्केटाच्या पार्किंग लॉटात मुताच्यो घाणी पडल्यात. पळयात मार्केटाची अवतिकायेचेर आदारिल्लो खासा रिपोर्ट. स्मार्ट सिटीन पणजे स्मार्ट करपा खातीर जायतीं कामां हातीन घेतल्यात. पूण पणजेच्या मार्केटा कडेन मात पुराय आडनदर केल्या. पणजेच्या मार्केटात फकत पणजेची लोकूच न्ही जाल्यार देशी विदेशी पर्यटकूय खरेदी करपाक येतात. मार्केटात नदर मारीत जाल्यार वचत थंय पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. मार्केटाच्या पार्किंग लॉटात गेल्यार मुताच्यो घाणी मारतात. जाग्या जाग्यार सोराच्यो बाटल्योय दिश्टी पडटात. मार्केटाचे हे चित्र पळोवपाक सामकें वायट दिसता. फामाद कार्टुनिस्ट पद्मभूषण मारियो मारिंडाची चित्रां मार्केटाची सोबीतकाय आनीकूच वाडयता. पूण चित्रां सकयल नदर वचत जाल्यार जाग्या जाग्यार पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. महापालिकेच्या कामगारांनी ह्यो पिचकाऱ्यो लिपोवपाक ह्या कार्टुनांचेर धवो पेंट मारला खरो, पूण ताचेर लेगीत परतून पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. पिचकाऱ्यांनी मार्केट रंगोवपाचो प्रकार पळयलो जाल्यार हरशी भौशीक सुवातेर सोरो पिवपी आनी सिगार ओडप्यांचेर कारवाय करीत सुटपी पुलिशेक पिचकाऱ्यो मारप्यांचेर कारवाय करीनशी दिसना काय कितें असो प्रश्न पडटा. आमी आसात पणजे मार्केटान. जाल्यार तुमी हांगा जाणा आसतले पणजे मार्केटान हे जे मार्केट आसा ते स्मार्ट सिटीचे मार्केट आनी मेन म्हटल्यार हांगा पणजेचेच न्हू जाल्यार पणजे भायले जे सरावंडींग गांव आसा थंयच्यान लोक हांगा ह्या मार्केटान आपले कितें सामान कितें व्हरपाक येतात. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात ह्या मार्केटाची जी दुर्दशा म्हणूंक शकता आमी. ही दुर्दशा कशी जाल्ली आसा आनीक हांगा मेन म्हटल्यार CCPचे सुद्दां अशें लक्ष ना अशें आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात मारियो मिरांडाचे हांगा काय बरे पेंटिंग्स काडलेली आसात. आनीक ही जी पेंटिंग आसा ती पेंटिंगाचेर कोण येतात थुकोवन वयतात हे कोण
हे जे हांगा जे बुरशेपण करतात जाल्यार हे बुरशेपण करपी कोण? जेन्ना आमी हांगासले जे कोण थोडे शॉप ओनर्स आसात तेंचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ते म्हणटात कोण रातचे येतात आनी थुकून वयतात आनी त्याच बरोबर तेंचे अशें म्हणणें आसा की ग्रावंड फ्लोर जो आसा म्हणजे जो बेजमेंट आसा त्या बेजमेंटाची जी पार्किंग म्हणून केल्ली ते पार्किंगेक आतां मेन म्हटल्यार मार्केटान येवपाक लोकांक खूब पार्किंगेक त्रास जातात पूण जो बेजमेंट केल्लो आसा जे बेजमेंटान पार्किंग वचोंक जायली पूण थंय आतां लोक आपली गाडी दवरना कित्याक काय म्हटल्यार थंय कोण तरी येता आनी थंय टॉयलेट करून वयता आनी ताका लागून थंय खूब अशी घाणी पडलेली आसात त्यो आमकां थंय हे वास सारको विचित्र वास आमी थंय अनुभव केल्लो आसा आनी त्याच बरोबर थंयच आमकां बियरीच्यो बाटल्यो म्हणत किंवा सोऱ्याच्यो बाटल्यो म्हणत त्यो आमकां थंय राशीर मारलेल्यो दिश्टी पडटा जाल्यार हे जे मार्केट आसा हे मार्केटान हांगा जेन्ना लोक येतात आनी खुबशे अशे खावपाची भाजी फळां फुलां हांगासल्यान व्हरतात जाल्यार तांकां हांगासल्यान हो जो अनुभव आसा खूब असो वायट येता जाल्यार मेन म्हटल्यार हांगा CCP कडक एक्शन कित्याक घेयना हो असो प्रश्न येता कित्याक हांगा मेन म्हटल्यार जी CCTV हांगा बसोंक जाय आशिल्ली आनी त्याच बरोबर हांगा ही जी कोण बुरशेपण करता तेजेर कठोर कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली पूण ती जातना आमकां दिसना आनी ताकाच लागून ही खंय तरी मार्केटाची दुर्दशा आमकां पळोवपाक मेळटा। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांक विचारल्यार ते सांगतात कोणाक म्हूण धरपाचे थुकू नाकात म्हणून सांगून पासून लोक थुकतात तांकां जाप विचारपाक गेल्यार ते म्हणटात तुमच्या दुकाना कुशीक थुकला आतां हाचेर कितें म्हणून उलोवपाचें तांकां मारपूय योग्य जायना। जायते ट्राय करता की कोण थुकता ते पळोवपाक आतां ते कॅमेरा पासून बसयला त्या हॉटेल पूण ते आमी लोकांक सांगतात ते कॅमेरा हात थुकनाका लोक आयकना आमकां झगडोंक येता आमचे फुड्यान तुजें शॉप खंय पब्लीक रे शॉपकार म्हणटा शॉपकार कशीच ना पण पब्लीक येता ते वयता सगळे पब्लीकूच आसता ते म्हणटा तुज्या शॉपार थुकला हांव ते सायडीक उडयला व्हरो अशें म्हणटा आतां कितले जाणांचे फुडें झगडपाचें सांग पळय तें चप्पल घेता पयलीं हांगा थुकताले ताका थुकून ताका सांगून हांवें मागीर कमी केलें कस्टमर घेयना समज ताका चड करून हांवें उलयलें जाल्यार घेयना दरचें चप्पल म्हणटा एकामेकाक गिरायक जावन ओगी रावचें पडटा आतां ताका मारूंक शकना हाका कित्याक थुकता म्हणून म्युनिसिपालिटी जायते ट्राय करता पूण ते आसता टायमार तो पेंट मारूंक वयता परत दुसरे पयला ते कोण तांबडो करूंक वयता आतां आमच्या थंय शॉपार थंय हांवें व्हायट पेंट रेडीच आसता आमच्या फुड्यान शॉप बंद केलें एक मातसो सांजच्या टायमार बेगीन बंद कर कोणाक तांबडो करूंक वयता त्या हॉटेल आतां कोण करता कॅमेरा पासून ना पूण शॉपकार ना ते शॉपकार करना आतां शॉपकार केला ताका वचून विचारता तूं हांगा कित्याक थुकला म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर गौरेश गांवकार। मडगांवच्या न्यू मार्केटात सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना। फाटल्या 30 वर्सां सावन हे मार्केट दाम भरोशेच आसा। उजो वा हेर आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाय येवजण ना देखून सुरक्षेच्या दिश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची म्हणून मार्केटांतल्या दुकान धन्यांनी मागणी केल्या। हे मडगांवचे नवे मार्केट ह्या मार्केटात सुमार 550 दुकानां आसात। दर दिसा कितलेशेच लोक ह्या मार्केटात खरेदी करपाक येतात मात सुरक्षेच्या नदरेन पळयले जाल्यार ह्या मार्केटात सुरक्षेचे दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक ना। 26 डिसेंबर 2023 वर्सा मार्केटा भायर उजो लागिल्लो पूण देवादयेन तो उजो पालयल्ल्यान भितर येवंक ना। ते उपरांत संबंधीत प्रशासनाक जाग येवन तांणी मार्केटाची पळोवणी केल्ली। फायर हायड्रंटाक उदकाची पुरवण करपा खातीर मार्केटाच्या कुशीक उदकाची टाकी बांदपाचो निर्णय जाल्लो मात आतां वर्स जाले तरी कांयच जाल्लें ना। देखून व्हडली घडणूक जावन अनर्थ जावचे पयलीं प्रशासनान जागे जावन सुरक्षे विशीं उपाय येवजण काडची अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या। आमी कितले वर्स जाले म्हाका 34 इयर्स जाले हांव प्रेजिडेंट आशिल्लो आतां हांवें म्हाका विकलो हांव नाका म्हणून हांवें मुद्दम सोडून दिलें सोडून दी हेजो अर्थ हांव अजुनूय मडगांवक आनी हांव अजून आमचे दुसरी टीम येवपाची आतां हांव इतले गोवोरमेंटा कडेन ना खंयचेय आमचे मडगांवचे MLA जावं म्युनिसिपालिटी प्रेजिडेंट चीफ ऑफिसर हेंचे कडेन सगळ्यांक मागता कलेक्टर मामलेदार इतले सर्वे करूं वतात आनी उजो लागले तेन्ना 25-50 लोक येता सर्वे करता। PWD हांवें म्हाजी पर्सनल हांवें वचोन PWD कितले फाटी सांगलें बाबा टाकी आमकां खंय बांदून दिया उदका टाकी दिता म्हणा एक गांधी मार्केटान दिता म्हण हालें मागीर पिकअप स्टँडार दिली मागीर मार्केट नुस्त्या मार्केट थंय दिता म्हण हालें
सगळे सर्वे करता सगळे येता आनी तो लुगार मागीर लास्ट नाच जाता. सद्याक तेंच्यांनी मरे आमगेले एक 2 फावटी कितें मिटींग दवरपाची केल्ली कलेक्टरान. त्यो मागीर इलेक्शनाक लागून मोदी येयलो, मागीर मोदी प्रायम मिनिस्टर येयलो पळय, ताका लागून ते मागीर 2 फावटी कितें पोस्टपोन जालें. हांवें आयकलें दिसा पयर कितें तरी आनी एक कितें मिटींग जालें म्हणून आयकलां हें कलेक्टरान. पूण ती जालें त्या कोतान हांवें म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या कोतान थंय ते हायड्रन बसोवपाचें कितें तरी करता. मेन कितें आसा इशू, हायड्रन ऑलरेडी आमगेले आसा बसयल्ले टुकड्या पेड्या कडेन सायडीन बँक ऑफ बरोडाचे. ते हायड्रन बसून कांय फायदो ना. हायड्रनाक कनेक्शन दिवपी मेन टाकयेंतल्यान उदक थंय पावपाक जाय न्ही. आतां टाकी तेंच्यांनी लास्ट टायम जेन्ना 26 डिसेंबराक तेन्ना तो उजो लागलेलो पळय, 23 तेन्ना उजो लागलेलो तेन्ना आमी सगळे रावंड मारून सगळे पळयलो आनी तो पिकअप स्टँडाचेर आमी एक जागो एक हे पळयलो थंय आनी थंयच्यान ती टाकी बांदून ते करपाचे गेले. पूण ते टील टुडे आजून सद्या तरी कांय जावना. म्हणजे हांव मागता म्हळ्यार हांव सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन मागता कित्याक जाता तितलें बेगीन करचें ना जाल्यार कितें जाता एवरी टायम उजो लागतकीरूच मागीर आवाज जाता आनी मागीर खंयच्यान कांय जायना. पूण दाम बाबाचे कृपेन तो आमच्या दिसाचोच लागलो म्हणून आमी एक टायमार सालवारान रोखडेच फायर ब्रिगेड येवन रोखडे काम केलें कित्याक तांकांय आमी पयलीं हें करतात. मार्केट वाठारांत पार्किंगेची मोठी समस्या उप्रासल्या. फुटपाथांचेर जाल्यार अतिक्रमण करून दुकानां थाटल्यात. हाचो त्रास मार्केटांत येवपी लोकांक तशेंच मार्केटांतल्या दुकानदारांकूय जाता. हे विशीं पालिकेक पुलिशेक कागाळी करून थकले, मात अजून मेरेन तांचेर कसलीच कारवाय करूंक ना. फुटपाथ तशी आमी कितले मोर्चा वेले कितले हें केले थंय 4 आण्याचें काम जायना. आमी म्हणना कोणाची दोश दिना, कोणें जाल्यार हें क्लियर करूंक जाय. कित्याक हांव आमदाराक दोश दिना, कोणाक दिना. हांगा कोण आसा सद्याक एट प्रेजेंट, जावं कलेक्टर, मामलेदार, जावं आमदार, मिनिस्टर, खंय तेंच्यांनी एक घेवं जाय. जेन्ना उजो लागता तेन्ना सपोज गर्दी जाली, झाप करून लोक धांवले आनी तितून लोक मेले तेन्ना म्हाका दिसता हें करताले लोक जागी जातले. आमी तेवूय पयर हांवें प्रेजिडेंटा पसून कोणाक कितले जाणां म्हणलें पार्किंगा इतले आमकां त्रास जाता. आतां अख्खी बिल्डींग बांदल्या तेजी पार्किंग हेंच्या खावन सगळे दुकान घालून दवरल्या. नेवीच बिल्डींग जाल्या पळय ते रॉयल फुडा कडेन, तिवूय बिल्डींग तशीच जाल्या. रॉयल फुडा पार्किंग ना, कोणा पार्किंग सगळें पार्किंग, हे पुनम हॉटेलात पार्किंग सगळें विकून तेंच्यांनी शॉपां घातल्या. ते पयलीं क्लियर करा. ते क्लियर केले शिवाय मडगांव सुदारपा ना. आनी फुटपाथ ही मडगांव इतली क्लीन जावंक जाय, सामकें लोकांक भोंवपा मेळूंक जाय तशें. कोणा गाडी दवरूंक मेळना, कोणा पार्किंग करूंक ना, पे पार्किंग करा. पार्किंगाचे मेन इशू पळय, पार्किंग म्हणल्यार आतां कितली वर्सां जाली तो दिगंबर कामत सीएम आशिल्लो पळय तेन्ना एक म्युन्सिपालिटीचे फाटल्यान तांकां एक 3 करोडाची कितें तरी एक दिल्ले तेंच्यांनी 3 करोड तांकां हेंचे दितले. आनी ते फाटल्यान ते मागीर म्युन्सिपालिटीच्या फाटल्यान ते नुस्त्या मार्केट आशिल्लो पळय वयलो थंय ते ऑलरेडी पार्किंग करता म्हणटाले. पूण पार्किंग करता म्हळ्यार तेजेर अजून कितें जालां तें आमकां अजून कांयच हें मेळना. कित्याक जर तर पार्किंग थंय केलें न्ही, पार्किंगाचो इशू केलो न्ही, आमगेल्या मार्केटांतली एक 50% तरी आमकां पार्किंगाक लागून हांगा गिरायकां मेळना. कित्याक आमगेली दुकानां आसा 550-600 सुमार. 600 दुकानांतले आमी हाडटाक 1200 सुमार आमगेल्योच मोटरसायकली आसात आनी आमी मोटरसायकली हांगा दवरले कारणान कस्टमराक हांगा येवपाक मेळना. जो मेरेन पार्किंग म्हणा तो मेरेन आमकां हांगा कसलोच प्रश्न सुटावे जावपा ना. आतां तेंच्यांनी जर तो फाटलो तो प्रोजेक्ट घेतलो, कितले वर्सां पेंडींग आसा, तो घेतलो जाल्यार आमगेले कमीत कमी 50% तरी पार्किंगाक लागून मडगांवां लोक येवपाक सोदनात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकार्णेकार. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार भाटल्यान उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. कांय घरांनी हें उदक घुशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग उदकाची पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. भारताच्या चलयांनी परतून एक फावट अंडर-19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिखलो. भारताच्या चलयांनी दक्षिण आफ्रिकेक 9 विकेटींनी हारायत ट्रॉफीचेर नाव कोरलें. गोगांडी त्रिशान उत्कृष्ट कामगिरी करीत 40 धांवड्यांचे योगदान दीत 3 विकेट्स घेतल्यो. ते खेरीज पारुनिका सिसोदिया, वैष्णवी शर्मा आणि आयुषी या तिगांनी उत्कृष्ट बॉलिंग करीत भारताची जैत सोपी केली. दक्षिण आफ्रिकेन दिल्ल्या 82 धांवड्यांचो फाटलाव करतना भारताच्या चलयांनी फकत 1 विकेट वगडावन 11.2 ओव्हरींनी 84 धांवड्यो करीत फायनल जिखली. दवल्ले दिकरपाल पंचायतीत फाटल्या 15 वर्सांचे बांदकाम परवाने दिल्ल्यो फायलीच गायब आसात.
लोकांनी विश्वासान ह्यो फायली पंचायती कडेन दिल्ल्यो पूण ह्यो फायलीच ना जाल्यात अशें थळावो नागरीक एंड्रू रिबेलो सांगता. दुसरे वटेन टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाकूय पंचायत मंडळाक अपयश आयिल्ल्याचो आरोप ताणें केलो. फकत 2 पंच वांगड्याचे हजेरेंत दवर्लेची ग्रामसभा जाली. हेर बाकीचे पंच गैरहजर आशिल्ले. आमगेली जी पंचायत आहा दावोली दिगरपाली तितून मरे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रजिस्टराचेर हांवें RTI घायली 1969 आसान म्हाका 2022 आसान दिवची म्हूण दिल ना न्हू पूण तितूंतले 15 वर्सांचे लायसन्स रजिस्टरूच ना. आतां तूं म्हणटलो लायसन्स रजिस्टर कन्स्ट्रक्शन कितें गा म्हूण तूं एक घर बांदता एक लुगार घेता पोस्टांनी तुगे पयशे म्हणून आनी तें घर बांदीत आसतना तेजो एमावंट आनी हें तें सगळें तितून बरयल्लें आसता इंजिनियराक कितले कॉस्ट जातलो हें. सो तुका एक विश्वास आसता की आपूण फायल पंचायती दिल्या आनी एक फायल मुको आहा तें घेवन तूं कन्स्ट्रक्शन करता. जाले उपरांत केन्ना चुकोन तुगेली ती बाय मिस जाली वो कितें जालें जाल्यार तुका एक विश्वास कोणाचेर उरलो लास्ट पंचायत आपूण वचोन शेजऱ्याकू आहा न्हू हो वचोन काडलो म्हूण पूण हिंगा तूं 15 वर्सां मिसींग आहा. आतां जरी तर पयलीं लोकांचे इतले त्रास काडून एक केल्ले की आतां लोकांचे डॉक्युमेंट मेळपा न्हय फाल्यां सोदूंक गेल्यार. लेखा सुदारणांक प्रोत्साहन दिवपाच्या बाबतीत बरी कामगिरी केल्ले खातीर दवर्ले पंचायतीक 2024-25 वर्साचो ICAI पुरस्कार फावो जालो. केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल हांच्या हस्तुकी दवर्लेचे सरपंच श्याम राजाध्यक्ष आनी सचिव प्रदीप तामणकरान हो पुरस्कार स्वीकारलो. आज खूब अभिमानाची गोष्ट जो आमकां ICAI आनी OFA हांचो जो 2024-2025 जो अकाउंटेबिलिटी इन गव्हर्निंग बॉडी हाजे खातीर जो पुरस्कार मेळिल्लो आसा खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या दवर्ले दिकरपाल पंचायत क्षेत्रा खातीर, खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या नावेली मतदारसंघा खातीर, खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या गोंय राज्या खातीर. जो पुरस्कार जो प्राप्त जाला हो 2022-2023 जो आमकां एसेसमेंट जाल्लो ताच्या नंतर जो सरकारी पयशांचो वापर आतां पर्यंत जालो तो सिस्टमॅटीक जाला हाचे खातीर हो पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा. हाजी हांव श्रेय म्हज्या फाटल्यान जे पयलीं माजी सरपंच जाले पंच जाले तांकां दिता आनी जे म्हजे बरोबर 11 जे पंच आसात तांकां दिता. आज जे पुरस्कार आमकां जो प्राप्त जाला ह्या कार्यक्रमाक सादारण 6000 प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. 45 देशांतले सादारण 250 प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले आनी केंद्र मंत्र्याच्या हस्तुकी लॉ मिनिस्टरांतल्यान आमकां पुरस्कार प्राप्त जाला. आज हांव अभिमानान सांगू शकता की दवर्ले दिकरपाल पंचायत आपल्याली डेव्हलपमेंटाची वाटचाल मोठ्या तरेन मुखार व्हरत आसा. हांव आज खूब आभारी आसा आमचे गोंय राज्याचे भोवमानिस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांणी जो आमचेर विश्वास दवरलो, तशेंच केंद्र मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, तशेंच राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट ताणावडे आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामोजी नायक हांची आमचेर जो तुमी विश्वास दवरिल्लो आसा दवर्ले दिकरपाल पंचायत हाजे फुडें अशीच डेव्हलप करत मुखार वतली आनी तुमचो जो सहयोग आसा ताजे खातीर हांव सगळ्यांचो आभारी आसा. बार्देस बाजाराच्या अध्यक्षपदाचो वाद पेटला. ज्येष्ठ संचालक आनी आदलो अध्यक्ष धर्मा चोडणकरान आताचो अध्यक्ष निखिल चंद्र खलपाची निवड बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप केलो. तशेंच निखिल चंद्र खलप हांणी भागधारक, संचालक आनी सरकाराची फसवणूक केल्याचो आरोपूय धर्मान केलो. दुसरे वटेन निखिल चंद्र खलपान धर्माचे आरोप भायर आयले. बार्देस बाजाराच्या अध्यक्षपदाचो वाद बरोच पेटला. आदलो अध्यक्ष धर्मा चोडणकरान आताचो अध्यक्ष निखिल चंद्र खलपाची निवड बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप केल्लो. जाल्यार निखिल चंद्र खलपान धर्माचे आरोप भायर आयले. नव्यान वेंचणूक घेवपाची जाल्यार चोडणकर गटाच्या संचालकांनी राजीनामो दिवपाची मागणी खलपान केल्या. खलप आनी चोडणकरां मदीं पेटिल्ल्या वादाक लागून बाजाराच्या फुडारा विशीं लोकांनी चिंता उक्तायल्या. तशेंच हो वाद मिटता की वाडटा ते फुडाराक कळटलेच. 22 तारखेक 2 दीस हांगा बोवाळ जालो आनी त्या बोवाळान खंय तरी बातम्यान वचून आमकां वाचपाक मेळ्ळें की बार्देस बाजाराचेर इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनान नवो चेअरमॅन निवडून आयलो म्हणून आनी तो निखिल चंद्र रमाकांत खलप म्हणून. ही एक्चुली खरें ना, तें सगळें खोटें, कारण तशी मिटींग जावपूच ना. मिटींग 21 तारखेक आसली ती आमची रेग्युलर फोर्टनायट मिटींग आनी ती रेग्युलर फोर्टनायट मिटींग पद्दतशीरपणे सुरू जाली आनी पद्दतशीरपणे काबार जाली विथ द फूल कोरम. सगळे कोरमाचेर आसा. आतां समज जर इलेक्शन आमी जावपाक जाय म्हणून 21 तारखेच्या मिटिंगेन 21 तारखेक जी आमची बोर्डाची मिटींग जाली
त्या मिटिंगेन आमी डिस्कस करतात ह्यो बीन आमचे जे इलेक्शन जो पोस्ट वेकंट जाला 9 डिसेंबराक अविश्वास ठराव निखिलचंद्र खरप जे तेन्नाचे चेअरमॅन तांचे हाडलेलो तो RCSचे ARचो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा हजर रावन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मिटींग जाली आणि त्या मिटिंगेन तो 6 विरुद्ध 5 मतांनी पास जालो आणि त्या अर्थान निखिलचंद्र खरप हो पदच्युत जालो. एक दुर्दैव आसा की आमचो एक डायरेक्टरांचो ग्रूप ओपनली प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि आपल्या बरोबरच्या कलिग्सांक सरळ सरळ फटींग आणि सेल्फिश म्हणटा. 5 वर्सांक 5 चेअरमॅन आणि एका तुम्ही डेमोक्रेसी म्हणून नाव दितात आणि ह्या नावाच्या फाटी लिखतात आणि कितें मेळयलें खूब प्रॉफिट केलो संस्थेक. कितलो केलो तो दाखयात. भाईन खरें म्हणूंक जायना पण भाईन आपल्या एक मित्राकूय संस्थेन आपयलो. तो जाल्यार परमनंट भाशेकूच मानून चेअरमॅन जावपाचें. तेन्ना जो चेअरमॅन आसलो जयवंत नायक हेच्या तो बड्डीक लागलो. एलिगेशन्स केल्या ते ऑल फॉल्स. सगळे एलिगेशन फॉल्स आसात. आमी प्रोसिजर फॉलो केला आणि त्याचें उत्तर आयज आमी रजिस्ट्रार व्हरून दितले. ऑफकोर्स हांव तेच्या टॅक्निकल गोश्टीन वचना डिटेलान वचना कारण खूब लिगल आनी टॅक्निकल हें आसल्या कारणान हांव भितर वयचो ना. हांव असो जजमेंट दिवपाक येवना. बार्देस बाजाराचा भविष्याचो हो प्रश्न आसा. स्नेहा असोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.